आज विजय बाबांचो 55वा आपलो वाडदिवस साजरो करता. तांकां शुभेच्छा दितना हांव एक दोन उतरां तांचे बद्दल उलोवपाक सांगपा म्हणल्यार विजय बाब हो अशें व्यक्तिमत्व आसा म्हणजे जी पळय वेव पळय आसा न्ही ताजे अगेन्स्ट ताका वचपाची अशें म्हणजे अशें तांचें व्यक्तिमत्व. हांव कित्याक लागून हें म्हणटा, रायट फ्रॉम द डे वन म्हणजे तांची जी राजकीय कार्यकिर्द जेन्ना ते काँग्रेसीन आशिल्ले तांचे अशे खूब अडचणी अशे पार करून ते आज आमदार जाले. 2012 ते पयले खेप आमदार जाले आनी 17 तेन्ना 22 अशे खूब खडतर मार्गान तो आज ह्या हाजेर पावण्यार पावला. जेन्ना तो एक आमदार म्हणून निवडून आयला ते गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो आमदार म्हणून, पूण जेन्ना तो आमदार म्हणून निवडून आयलो तो सदांच म्हणटा आपूण फूल फातोडेचो आमदार. आनी हें ताणें ताजे कामान सिद्ध करून दाखयलें. कित्याक जो तो ताजे कडेन केन्नाच पळय ताजे दारांत कामा खातीर कितें येता केन्नाच भेदभाव करना. आज स्वता म्हजें सांगता, बरें हांव BJPचो इतलो कडेगांठ कार्यकर्तो, म्हजे एक रस्त्याचो एक 15 वर्सांचो विशय प्रलंबीत आशिल्लो तो कसो सुटावो जायना. ताणें फाटले फुडें कांयच हें करना. अवघे 3 म्हयन्यान म्हजो रस्तोय जालो, लायटी घातले, सगळे लोकांक गणपती यो वच करपाक ताणें मार्ग सामको सरळ करून दिलो. दुसरी गोश्ट, फातोडाचे जे पळय आज जे डेव्हलपमेंट आसा ही लोक आज ताजे फातोडाचे एग्जाम्पल दिता दुसरे कडेन, विजयान अशें केलें तशें केलें. एक बाबा उदरगत करपा लागून सरकारानूच आसपा जाय हें विजयान सामकें चुकीचें ठरयलां. फाटले 12 वर्सां म्हणजे 3 टर्माचे आतां अवघे 1-2-2.5 वर्सां तो सरकारान आशिल्लो, बाकीचे ते सदांच ऑपोजिशनान रावलो. पूण ऑपोजिशनान सुद्दां रावून जर थंय इच्छा शक्ती आसा जाल्यार डेव्हलपमेंटाची कशी कामां जातात ती विजय बाबा कडल्यान शिकचें. म्हणजे फाटले ते म्हणजे फातोड्याचे रस्ते रुंदीकरण करप, जंक्शनाचे तुगेले हें करप, म्हणजे सिग्नल्स घालप, आमचे क्लॉक टॉवर नाजाल्यार आमचे दामबाब सर्कल, अशी कितल्योशे जे आसा ज्यो प्रश्न ताणें लोकां मदीं म्हणजे ताजी एक म्हणजे आज म्हणजे तांचे एक बाबा कितें प्रश्न आसा न्ही समोरच्याक तो प्रश्न पटोवन दिवप, तांची डिफिकल्टी समजून घेवप आनी तातूंतल्यान एक मार्ग काडून तो आज ताणें म्हणजे लोकांचे प्रश्न सुटा करून आज ताणें फातोडान इतलो डेव्हलपमेंट केला. दुसरी गोश्ट सांगपाचें म्हणल्यार एसेंब्लीन जेन्ना ते सरकाराचे विरुद्ध जे कितें सरकाराचे चुक्यो म्हणजे अभ्यासपूर्ण तो खंयच्या विशयाचे परिपूर्ण तो अभ्यासपूर्वक ते स्टडी करता आनी ते विशय सरकाराचे चुकी जावं मंत्र्याचे चुकी ते विधानसभेन आपल्या पातळीचे आपल्या हाजे प्रमाणे सगळ्यो सरकाराची चुकी ते एसेंब्लीन. म्हाका एक याद आसा खंय तरी म्हाका आज विजया बद्दल म्हणजे विजयाच्या हातूंत मनोहर भाई पर्रीकराची एक छबी दिसता. जशी मनोहर भाई जशी पळय ऑपोजिशनान आसतना जेन्ना सरकारान पळयत न्ही ती विजय बाब फुडें घेवन वता अशें म्हाका दिसता. अशेंच विजय बाब म्हजे एक तुमकां बर्थडे विशीस खूब आसा, तुमची आनी खूब उदरगत ना. अशेंच तुमची फातोडा पुरतीच न्ही गोंया पुरतीच तुजी खूब तुमच्या हातांत सेवा. आनी म्हाका एक सांगपाचें आसा विजय बाब, तूं गोंया पुरतोच फातोडा पुरतोच मर्यादीत उरना. सगळे लोक गोंयचे लोक तुजे कडेन मोठ्या आशेन पळयतात आनी देव तुमकां बरी बळकाय दिवं.